अख्ख्या नॅशनल आनी इंटरनॅशनलाक तेजें नांव आसा एक दुधसागर वॉटरफॉलाचें आनी हजारो पर्यटक थंय येवन त्या स्थळाक भेट दिवन वता. गोंय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी ट्युरिस्ट डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आनी MLA-नात्यान थंय ब्युटिफिकेशन हें गरजेचें आसा आनी तें ब्युटिफिकेशन हांव सरकारा कडेन मागतलो. तशेंच थंय जे पर्यटक जे ट्युरिस्ट येता तेंचे खातीर सगळ्यो सूख सुविधा थंय उत्पन्न जातल्यो, जे कारणान ते येता थंय टॅक्सी हायर करता, भितर वॉटरफॉलार वता आनी वॉटरफॉलार ते उदकाचें दर्शन घेता, देवस्थानाचें दर्शन घेता आनी परतून येता. आनी परतून ह्या जी तेंचो रोड जो टॅक्सीन वचपाचो जो प्रवास आसता, ह्या प्रवासाक सेफ म्हळ्यार ते तेंचे सेफ सायड पळोवपाचो विचार आसतलो. तांकां मदीं रिफ्रेशमेंट मेळपा खातीर तांकां सुविधाय आसतली. बाकीचे सरकारा कडल्यान ब्युटिफिकेशन, तशेंच आमचे तांबडी सुर्ला कदंबा टेंपल, महादेव टेंपल आनी GIDCची थंय स्वताची जमीन आसा. थंय त्या जमनीक आमी मागिल्लें आसा थंय एक मिनी थिएटर करचें. त्या कारणान हजारो पयलींचो इतिहास जो आसा तो आमी थिएटराच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावयतले, ट्युरिस्टां कडेन पावयतले आनी हो एक संदेश जगाक इंटरनॅशनल मार्केटाक हो संदेश वेतलो. म्हणजे जे आमच्या गांवांत तांबडी सुर्ला म्हणजे ते टेंपलाचो इतिहास कसो आसा ते धबधब्यार वचपाक आमी एक रोप सिस्टम आनी GSID म्हणजे ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन मागिल्लें आसा, ट्युरिजमा कडेन एक रोप सिस्टम आमकां थंय करून दिवची आनी फॉरेस्टा कडेन मागिल्लें आसा आमकां बेगींतलें आमी परमिशन दिवचें. त्या कारणान जे ट्युरिस्ट येता ते धबधब्यार वचून परतून आरामात येवं शकता. वायल्ड लायफ सँच्युरी आसता आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी कर्नाटक बॉर्डर ह्यो दोनूय गोश्टीचो विचार करूनच थंय केबल सिस्टम करचें पडटलें. आमच्या गांवांत ट्युरिजम येता, पर्यटक येता तेन्ना तेंची सेवा करप हें आमच्या गांवांत कर्तव्य आसा आनी तें आमी त्या माध्यमांतल्यान आमी सदांच फुडें आसतले.